पयलो आयतार मनयता जेजून पवित्र सभा स्थापली ते मेरेन तांव पवित्र सभा काळान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान नवसणणेची पावलां मारीत आयल्या. जितली पवित्र सभा नवी जाता तितली ती जिवाळ जाता आनी जितली ती जिवाळ जाता तितले तिचे मिसांव फळारीक जाता. सांत पावलो जेजू आमचो सोडवणदार येवन आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरल्या म्हूण उगडास करता आनी सगळ्या वेळार देवाक दिन वाचूंक आनी क्रिस्ताच्या दिसाक अपराधा विणे तयार आसूंक जागृत करता. भाग्योन फ्रांसीस सेवेरान आपल्या आपोवण्यांक आनी कार्याक विश्वासी रावन मुनियारपण चलयलें आनी पवित्र सभेन जायते नवेपण हाडलें. ताचे देखीन आनी स्फूर्तेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आयती आसून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. एकेरीत मागणे उत्सव 25 रॅलिकांची दाखोवण 2024 आनी आमी चलत आयल्या आनी वचून चलता ती परिशदीक वाट मनान धरून तयार केला. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थांक आमी हे मागणे हांगासर करुया आनी हे ओत्मीक तयारीक आमी सुरवात दिवया. सगळीं उबी रावन बरोबर हे मागणे आमी करुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शिव वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रॅलिकांचे दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार पिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शिव वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारां आमकां कर. आमीन. सगळीं उबी रावया. Yeah.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमियाचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रीतवंत भयणी भावांनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक तयारेच्या निमण्या दिसा आमी पावल्या. आयच्या नव्यानाचो विशय जावन आसा पवित्र सोबेन नवेपण हाडुया. जेजून पवित्र सोबा इश्टापली ते मेरेन तान पवित्र सोबा काळा काळा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान नवेपणाचें पावल मारीत आयल्या. जितली पवित्र सोबा नवी जाता तितली जिवाल जाता आनी जितली ती जिवाल जाता तितली तिचें मिसांव फलादीक जाता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपोवण्यांक आनी कारव्याक विस्वाशी रावन व्हडे उमेदीन आनी भोक्तीपणान आपलें मुणयारपण चलयलें आनी पवित्र सोबेन जायतें नवेपण हाडलें. ताचे देखीन आनी इस्फोर्तेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक आयती आसून काळा काळार पवित्र सोबा दितात ती दिशा आपणावून नवसोन्नेची आनी नवेपणाची पावलां मारूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भावार्थान आनी कालत्यापणांत आमी मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणो हीच कल्पना मनान धरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय पवित्र सभेंत नवेपण आनी बरेपण हाडूंक गडयेक आमी चुकल्यो. नवेपण हाडूंक चे सुवातेर आमी वायटाचेर खाण मारला जायत. ह्या वेळार आमचे हात जोडून दोळे बंद करून देवा सभे आमचें चुकीचें भोगसोणें मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावटी परिमांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर परबेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, वो म्हजो वो अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांगपार मारी सगळ्यां देवदानी भोगतां आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परबेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया.
सोर पोटबेदार देवा आमच्या मोगाड बापा तुवें बसायलोल्या सोडवुंडाराका बऱ्या कोन्याच्यो ड्युट्यो घेवन आमी मेळूंक वेवच्याक आमचीं काळजां सदांच जागी दवर अशें ताच्या सांगाताक सर्गीच्या राजांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप सर्वेस्परा तूंच आमचो बाप आमचो तारूक हें तुजें पुर्विल्लें नांव सर्वेस्परा कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्यावेलीं आमकां कोडसुरूंक निर्मिताय आनी तुजे भिरांत दोरिना जावंक आमचीं काळजां दारून कोरताय तुज्या सेवकां खातीर तुज्या दायजांच्या कुळां खातीर परतून ये अंत्रोल पिजून सोकोल देंवून आयलोलो जाल्यार तुजे मुखार पर्वत गोलगोलून पडटले आसले आपणाचेर पातयेतोल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कोणेंच केन्नाच आयकूंक ना दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरोनात तांकां तूं वेंगयताय आमी पातक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय जायतो काळ आमी तुजेर कोलपल्ल्याव आमी सोगलीं मेली कशीं आसल्याव सोगल्यो आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मेळ्या आंगोस्त्रा सारक्यो आमी सोगलीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्याव वाऱ्या वरी आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेलीं तुका जागृत करच्याक कोणेच तुका उलो मारूंक ना कित्याक तुजें मुखामोल तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाचे आदीं तुवें आमकां केलीं तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप आमी माती तूं कुंबार कित्याक आमी सोगलीं तुज्या हाताचो वावर देवाचें उतर हें देवाचें वळखाण ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन जातलो इस्रायेलाचो घोवली तर आयक आमकां तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ फांकय तुजें बोल उक्तेपणी दाखय जबाब तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये स्वर्गार तावन नदर मार हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बालगून सांबाळ जबाब तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशांचेर तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सोडशिल्लीं आमी कोडसरूंक वेचिनाव आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्याव जबाब तुज्या मुखामोलाचो
बागीवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हटल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगळ्या बांदाराची बोरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर्व प्रवचनाची आनी सोर्व जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय तुमचे मोदें घोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनीक आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत तीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटूंक आपयल्यांत तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सगळीं तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हाका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, चोत्राय दुरात आनी जागरण करात. तो वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळो. पयशिल्ल्या गांवांत वेता कोण एकल्या मनशा भाशेन तें आपलें घर दार सांडून चाकरांनी जोण एकल्यान करूंक जाय तें काम ताच्या हातांत घालून आनी दार राखण्याक चोत्रायन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोनी केन्ना येतलो तिनसान मदयान ओ कोंब्याच्या सादार की सकाळीं तें तुमी नकळोत. नाजाल्यार तो अवचितूच पावता तेन्ना तुमी तांकां न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगलां तें सगल्यांक सांगता. जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वगानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणो, सोकांच्या पारार उठून ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकठांय जाल्या आनी आयज परबेचो निमाणो दीस तयारीचो. आनी आमचे दोळ्यार मुखार हो विशय मांडून हाडला. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचे देखीन पवित्र सभेंत नवें पोवन हाडूया. प्रितीच्या भावा भयणो, ह्या आमच्या आधुनीक काळाचेर नदर मारल्यार जाय तें बरेंपण उदरगत आमकां दिश्टी पडटा. जावं ते शिकपाचे वाटेन
जावं ते भलायकेचे वाटेंत जावं एड्युकेशनाचे वाटेंत आनी सबार वाटेंनी प्रितीच्या भावा भयणो नवी नवी नॉवलां बरेंपण आमी पळयता आनी भोव करून आयच्या समाजांत मोबायल आनी टॅक्नॉलॉजी कंप्युटर जावं ह्या वस्तू वरवीं जायतें बरेंपण नवेंपण समाजांत भितर सरलां आनी ह्या नवे आयताऱ्या भितर आमी जायतीं फावटी बरेंपण नवेंपण अणभवता अशेंच कितें पिडीच्या भाव भयणो पवित्र सभेंत घडटा पवित्र सभेचेर नदर मारल्यार जायतें उदरगत डेवलपमेंट नवेंपण आयली नायन्टीन 62 ते 1965 ह्या वर्सान वॅटिकन कावन्सिला उदेशी पवित्र सभा आखीच बदलली त्या काळार मिसां याज्ञेक लोकांक फाट करून मीस करताले भेटयताले पूण आतां तशें उरोंक ना बदलप जालें नवेंपण भितर सरलें लातीन भाशेन मिसां जातालीं आनी जायत्या लोकांक तें समजूंक येनासलें आगोड जाताली पूण आयच्या काळार लोकिकांक भितर घेवन तांकां एके भाशेन दर्जो दिवन पवित्र सभेंत तीं आसात आनी पवित्र सभा एके भाशेन नवेंपण अणभवता प्रितीच्या भाव भयणो जेजून पवित्र सभा घडली तेन्ना पवित्र आत्म्या वरवीं नवेंपण भितर सरलें आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारांत जायतीं नवलां पवित्र सभेंत घडटालीं जेजू स्वर्गार चडलो तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या आदारांत जेजूचे सीस भायर सरतात आनी नवलां विस्मितां करून पवित्र सभेंत नवेंपण हाडटात आयज प्रितीच्या भाव भयणो आमी ह्या भाग्यवंताच्या कुडींत सगळे आमी आयल्या ताची कूड हांगासर आसा ह्या भाग्यवंतान कितें केलें तें थोडोसो नियाळ करुया पयलेच फावटी तो भितर गोंयांत सरलो तेन्ना ही जेजूची बरी खबर एके भाशेन दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरतालो आनी भितर सरलो तेन्ना एके भाशेन तो उपाय सोदूंक लागलो कशे भाशेन ही जेजूची खबर हांव दुसऱ्यांक दितलो परगटतलो आनी आमकां सांगला ते भाशेन रस्त्याचेर कापीण वाजयतालो भुरग्यांक एकठांय करतालो आनी भुरग्यांक एकठांय केल्या उपरांत एके फिरगोचेंत तो तांकां घेवन थंयसर वतालो आनी थंयसर तो तांकां दोतोन कांतार करून शिकयतालो दादले बायलो जाणटी नेणटी रस्त्याचेर धा उपदेश एके भाशेन हे मागणे हे 10 मानमेंत गायांनी गायताले नुस्त्याकारां ओड्ड्याचेर शेतकारी शेतांचेर जेजूची तत्वां
तोंडपात्र गावून घाताली बाय हार्ट. अशें करून ह्या भाग्यवंतान प्रितीच्या भाव भयणो जायतें बरेंपण नवेंपण आपल्या गुणा वरवीं ताणें स्थापली. आनी आयज प्रितीच्या भाव भयणो ताच्या पांयां सरशी आमी आयल्या. ह्या मनशान एके भाशेन आपलोच देश सोडून तो हांगासर आयलो. 1 वर्साची वियाज मारून तो हांगासर पावलो. देवाच्या मोगांत ताजें काळीज लासतालें. He was burning to tell the story of Jesus to all the people. आनी पळयात कसलो उपाय घेवन तो भुरग्यांक एकठांय करता खापीण घेवन. एक कापिणकार जेजुईत मिशनार पाद्री तो आपल्या जिवितांतल्यान प्रितीच्यानो दुसऱ्यांक देवाशी ओडून हाडलें ताणें. प्रितीच्या भाव भयणो आमचें कितें पवित्र सभेंत जरी तर नवेंपण हाडटलीं जाल्यार आमच्या जिविताची एके भाशेन नोंदणी जावंक जाय. पवित्र सभेंत एके भाशेन मिलाग्र जावची नात. जरी तर आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूची तत्वां बरी भाशेन पाडिनात वा आमच्या जिविताची एके भाशेन नोंदणी जायना जाल्यार नवेंपण बरेंपण पवित्र सभेन केन्नाच येवचें ना. आमी ताका आमचो गोंयचो साहेब म्हणटा पूण ताची तत्वां आमी वेव्हारांत घालता काय. आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय म्हणटात आमी भगवंत फ्रांसिसा भाशेन. खंय आसा आमचो भावार्थ. आमच्या भावार्थ उद्देशी प्रितीच्या भाव भयणो पवित्र सभेन जायतें बरेंपण नवेंपण हाडूंक जाता पूण चुकतात आमी. आमचे धर्माचे वडील सरकारी वडील आमकां जायते कायदे काडटात दितात ते आमच्या बऱ्याक. पूण जायते फावटी आमचे हे कायदे भायरचो शो कसो जाता आनी भितरल्यान आमची नोंदणी जायना. आमची पवित्र सभा जरी तर जीवार जातली जाल्यार आमचें जिवीत आमी बोलदूंक गरज. कित्याक नोंदणी ना थंयसर पवित्र सभा एके भाशेन ओपांगूड जाता हँडिकॅप. आनी आमी सगळीं प्रितीच्या भाव भयणो ह्या पवित्र सभेची वांगडी म्हणटोच आमकां सगल्यांक बावतिस्मा वरवीं हें देणें आमकां फावो जालें. दुसरे वाचपांत भाग्यवंत पावलो आमकां उगरास करता. जेजू सोडवंडार येवन आमकां ताणेन आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरल्यांत. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या भाव भयणो ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोडांत भाग्यवंत फ्रांसिसा भाशेन आमी उर्बेवंत मिशनार जावंक जाय. We have to be burning with that desire. तियास डिझायर आमचे सवे ना जाल्यार पवित्र सभेंत बरेंपण नवेंपण केन्नाच येवचें ना. बरेंपण प्रितीच्या भाव भयणो आमच्या वाड्यांनी आमी सुरू करूंक जाय. वाड्यांनी आमच्या शेजाऱ्या मदीं हो एक वोट बांदपास मोग शिंपडावंक जाय. हातूंतल्यान आमकां आमच्या समुदायांतल्यान बरेंपण हाडूंक जाय प्रितीच्यान. नाजाल्यार आमी शेणटाव. कोणाकल्या जाणारान अशें म्हणलें आसा, वी हॅव बीन टू द मून एंड बॅक
but we have trouble crossing the street to meet our new neighbor. चंद्रिमाचेर आमी वेतात आनी येतात परत. पूण आमच्या शेजाऱ्या सवें हो एक वोट मोयपास बोगसोणें दिवंक आमचे लागीं घडना जाल्यार पवित्र सभेंत नवेंपण कशें येतलें. आनी हाकाच लागून पिडीच्या बोबोयन आमच्या जिविताची नोरसोनी आमी करूंक गरज. आयच्या पयल्या वाचपान कांय बरीं तत्वां आमकां मेळटात. इस्रायल पोरजा गुलामपणाचे दीस संपून परत आपल्या गांवांनी परतली तेन्ना तांच्या शहराची गांवची सोबीत देव मंदिराची दुर्दशा पळोवन तांकां खूब दूख भोगली. शेतां रोयनासतना आसली ती अरणेंत कशी जाल्ली. देव मंदिराचें निसंटण जाल्लें. कित्याक ती पातकांत जियेतालीं. आनी असल्या वेळार पिडीच्या बोंबयन आयज प्रवादी एक प्रतिनिधी कसो लांबशें मागणें करता आनी देवाक लागीं मागता तांकां बोगूस. आनी ह्या लांब मागण्यांतल्यान पिडीच्या बोंबयनो देवाचें काळीज मोवाळटा. कित्याक इसायास प्रवाद्यान मोवाळ आनी आपुरबायेची उतरां देवाक उलयलो. आनी उपरांत प्रितीच्यानो तांची नोरसोनी जाली. आयज जरी तर ह्या भाग्यवंताक आमी मेळोंक आयल्यो जाल्यार न्हयच फकत मिसाचे भेटेंत ओ कायदे पाडूंक ओ आनी कितें करून आमी देवाशी लागीं येता. ना, जरी तर आमच्या जिवितांत नोरसोनी जिविताची बदलप जायना जाल्यार हें सगळें प्रितीच्यानो अमत्या कोतशाक उदक. आनी हाकाच लागून हांव म्हणटलो जिवीत बोलतात. आयचो शुभ वर्तमान आमकां शिरगायता जागृत रावंक. कित्याक जागृत जितले आमी जागृत रावूं तितले पावटी प्रितीच्यानो आमी जानवायेन बरता. आनी आमचो वावर आमचें काम जबाबदारेन विस्वासीनपणीन आमी तें करून घेता. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या जिविताचेर नदल मारल्यार तो परदेसी आसलो. पण आमच्या गोंयांत येवन प्रितीच्यानो ताणें जायतें बरेंपण शिंपडायलें. असल्या मनशाची देख घेवन ही यात्रा आमी चलता आसतना जिविताचे बदलप जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी ह्या काळांत क्रिश्चनाच्या काळांत आमी आसां ती आमी सदांच जागृत रावंक देवाच्या ताळ्याक पाडो दिवन आमी जागृत रावन ह्या मिसाची भेटेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावात उच्चारुया. सत मानता हांव देवा सर पदवेदार देवा बापाक सर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया पवित्र आत्म्या वरवीं गवळी सांबाळलो आंकवार मारितान सलमलो कॉस्पिला काल ताणें कोस सोंसलें ताका कुदसार सोडलो तो मेळ्ळो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलो जिवन जाला सर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला खंयच्यान जिव्यांनी मेलनाची मुसबी करूंक येतलो
सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार पवित्र सभे पासत मागुया नवें पोवन हाडूंक आनी बऱ्या बऱ्या कन्या उद्देशी आमी तें सुफ्री करूंक आमकां कृपानी बोड मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेन नवेपण हाडूंक वावुरतना नव्या आनी आधुनीक उपायांचो वापर करूंक क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकारभार चलयतल्या क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ली जुट्टी सर पदवेदार देवाचें देणें म्हूण जाणो जावंक आपलो कारभार विस्वाशीपणान जागृतायेन आनी ल्हानवीकपणान करूंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी क्रिस्ती भावार्थांनी पवित्र आत्म्यांक सदांच आयती आसूंक आनी ताच्याच प्रेरणान जिविताची नवसोनी जोडूंक काळा काळार पवित्र सभा दिता ते दिशेन नवेपणान पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भागियोस फ्रांसीस सावेरान माप मेजप नासतना पवित्र सभेची सेवा केली आनी सभेंत नवेपण हाडूंक ताणें आपलो जीव जोरयलो. ताचे देखीन आनी स्फूर्तेन पवित्र सभा सुचयता त्या नव्या आनी आधुनीक उपायांचो उपयोग करूंक आतांच्या काळार उपकारता ते भाशेन बरी खबर परगटूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, ही असली आमची मागणी ती तूं मानून घे. भाग्यवंत फ्रांसिसा भाशेन नवेंपण बरेंपण शिंपडावंक जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी आदार फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. पोरबेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां दिल्ल्या तितली देणी एकठांय करून आमी तुका वंपोवंक दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सडवण जोडूंक आमी पावोवचें कर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्व परबेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तूं किरकोळ मनशेपण घेवन पयलेच फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजून पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां सगल्यांक उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवांत परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबारा सांगाती तुजी मोहिमेचें किर्तन एकाच थाड्यान आमी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani sonsar pola, tuja vojvova, u sorgi tukazoj svoj, sorvespora činavi, je tata kazoj, u sorgi, u sorgi, tukazoj svoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरून सोंसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तेचपणी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगरासात करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंकता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोता तुज्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगरास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या मात समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेल्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचा पाप साहेब फिलिप नेरी आमचा बिस्प साहेब आनी सगळीं यज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती तिजे पोती भाग्योन तुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व काडी तुका मान वल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर
साश्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोतवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय जाय आमकां येवं, तुजी गोची स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट राय जाय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडार जेजू क्रिस्ताच्या नेक आमी बरो वंशनांत रेखताव. तर आमकां तुजे दार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मनाक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशी पदमोनी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटात ती. शेडीच्या जेवणांत आपल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या कांचुरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कुमिन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचे दोळे धांपूया आनी ओकेपण सांबाळुया. काळजांत शिवलेल्या जेजूचें आसणें आमी अणभवुया आनी ताका आमी दिनवासूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिल्या आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अंतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूंक म्हूण आमी खालते पडीन मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूची नवी. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उमल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर फ्रँको कार्दोजो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच फाबियोला हाच्या फुडारकाल गायनाची मांडावळ करतल्यांक तांकांय आमी दिनवासता. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 9वो दीस. आयच्या दिसाची मिसा हे पोरी आतां 8:30 दुसरे तशेंच 9:45 11 तशें सांजेच्या वेळार 3:30 5 आनी 6:15 जे इंग्लीश भाशेन जातले. फेस्ताच्या दिसाची मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळच्या वेळार 4:45 5 6:15 7:30 9:15 आनी 10:30 जे परबेचे मीस जातले. तशेंच सांजेच्या वेळार 1 2 3 4 5 आनी 6 जे इंग्लिशीन जातले. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11 मेरेन वचूंक जाता. सांजेची कुमसारां आसची नात. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक कुमसारां आसची नात. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार व कंट्रोल रुमान तुमी ते दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसली दुबाबी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें. आयचो दीस लिटर्जिकल एपोस्टोलेट हे हाका भेटयल्लो आसा. ह्या खात्यान वावतल्या दर एकल्या वांगड्या पासत आमी मागुया. आयज पुर्तुगेज भाशेन 11 वरांचेर मीस आसतले आनी तशेंच 12-15 यात्रेकारांचे मीस आसतले. उपकार करून मीस सोंपतूच ह्या मिसांत जाणी वांटो घेतला ती पयलीं भायर सोदतली आनी त्या उपरांत जे दुसऱ्या मिसांत भाग घेवंक आयल्यांत ती भितर सोदतली. चोत्राय दवरचें. मीस सोंपतूच कोण मिसांत भाग घेतला ती पयलीं भायर सोदतली आनी उपरांत दुसरी जी मिसांत आयल्यांत ती भितर सरचें. आयज सेंट कॅथेड्रल लागीं तियात्र आसतलो. तियात्राचें नांव तालीम, जो सुरू जातलो 7 वाजता आनी हो तियात्र फुकट जातलो. देव बरें करूं.
सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बडोवकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान आमी करूया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच आसतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्ला आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोतीक मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें हांगा मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनवणेन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.